नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो। कितल्याशाच खात्यांची 200 कोटीची लायटीची बिलां पेंडिंग। आता अकाउंट्स खात्यांतल्यान खात्यांची बिलां भायल्या भायर कापतले। वीज मंत्र्याचे बसकेंत निर्णय। तीन वर्सांत गोंयांत रजिस्टर्ड गंभीर गुन्यांवाचो आंकडो ऑन पेपर देंवलो। गोंय क्रायम रेटी प्रमाण देशांत 25व्या सुवातेर। केंद्रीय गृहमंत्र्यान NCRB रिपोर्ट केलो जाहीर। संजीवनीच्या गळीत हंगामाची फक्त पुजा नेटान। साखरेच्या उत्पादनाक मुर्तूच सापडना। दिसपट्ट्या लाखांनी लुकसाण। ऊस सुकलो। बेजबाबदार अधिकाऱ्यांचेर काँग्रेस मागता ॲक्शन। बीजेपी सरकार लोकांची मतां निर्णयाक करता किंकोत। पंचायतीच्या थारावांक अर्थ ना म्हूण पंचायत मंत्री माविनान केल्ल्या वक्तव्याचो निषेध। काँग्रेस म्हणटा माफी मागात। बायलेचे अब्रू बदनामीचे केशींत एक्टिविस्ट आयरिसाची हणजूण पुलिसेंत चौकशी। आयरिश म्हणटा खरें कितें तें भायर सरतलें। आयरिसाक भितर ओडोवंक एक्टिविस्ट बायलो पुलीस स्टेशनार। कितल्याशाच खात्यांची 200 कोटीची लायटीची बिलां पेंडिंग। सरकाराचीच खातीं आशिल्ल्यान तांची कनेक्शनां कापपाच्या भानगडींत खातें पडना। मात वीज खात्याचे बॅलन्स शीट नेगेटिव्ह दाखयता। हाचेर उपाय म्हूण सद्याची बिलां फारीक करून घेवप आनी फुडल्या सगळ्या बिलांची कॉपी अकाउंट खात्यांत धाडून संबंधीत खात्याच्या पयशांतल्यान म्हयन्याच्या म्हयन्याक बिलां भायल्या भायर कापून घेवपाचें वीज मंत्र्याचे बसकेंत थारलां। एक आमकां डिपार्टमेंटाक जी अडचण येता ती म्हटल्यार खुबशे गव्हर्मेंट ऑफिसीस आसा, गव्हर्मेंट प्रिमायसीस आसा, गव्हर्मेंट कनेक्शन्स आसा, ही खुबशे कडल्यान बिलां फारीक टायमार जावपाक खूब प्रॉब्लेम जाता। कारण ती अमावंट जो आसा ह्यूज आसा। आनीक म्हाका दिसता जवळ जवळ आयज 200 कोटी 200 करोड सुमार गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांतल्यान ते येवपाचे आमच्या डिपार्टमेंटाक हें करून। आनी हो प्रॉब्लेम जाता तो इतको सिरियस की आमकां एरियर्स खूब दाखयता आमच्याचेर। आनी त्या खातीर आतां एक हो विशय आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन मांडलो। चीफ मिनिस्टरान एक आतां एक नवें हें केल्लें आसा सर्कुलर की अकाउंट डिपार्टमेंटाक तेणें हें केल्लें आसा की जे तेंचे बजेट अकाउंट्स हें आसा त्या बजेट तांकां बिल वयतलें तें डायरेक्टली एक कॉपी आमी अकाउंट्स डिपार्टमेंटाक दितली आनी अकाउंट डिपार्टमेंटाकडल्यान आमच्या अकाउंटाचेर ते ट्रान्सफर जातले पयशे। LED स्ट्रीट लायटी सारक्यो मेंटेन जायना। स्ट्रीट लायटींचे LED बसोवपाचें कॉन्ट्राक्ट सरकाराचेच एके एजन्सीक दिलां। ते एजन्सीन एका खाजगी कंपनीक सबलेट केलां। मात तांचें काम सातिस्वेत करपी नाशिल्ल्यान तांची बिलां आडायल्या आनी तांकां वॉर्निंगूय दिल्या म्हूण मडकयकार सांगता। Every after 40 street lights, there should have one CCM machines, but it is not fixed by them. That's why these problems are being created. Second is every after 2000 pole, there should have one team, maintenance team, which team has to look after the maintenance work. That is also they have not done. The contractor. They were supposed to do it. ते करूना आनी ह्या खातीर सगळी कन्फ्युजन जाल्लें आसा। आमी तांकां आतां लास्ट वॉर्निंग दिल्लें आसा। वॉर्निंग दिता आसतना तांकां आमी सजेशन दिल्लें आसा एटलिस्ट तुमी डिविजन वायज आमकां टोटली इन ऑल रिस्पेक्ट दे हॅव टू कंप्लीट द वर्क, देन वी रिस्पेक्ट इट। बेरेस्तारा वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकारान BJP कार्यालयांत 3 वरां रावन लोकांची गाराणी आयकली। अशा प्रयोगांतल्यान खंय 95% लोक सातिस्वेत जावन वतात म्हूण मडकयकार म्हणटा। मंत्री आनी कार्यकर्त्यां मदलें अंतर कमी करून तांचे प्रश्न बेगीन तडीक लागचे म्हूण हो एक प्रयत्न। पांडुरंग मडकयकारा कडेन वीज, समाज कल्याण आनी रिन्युएबल एनर्जी ही 3 खातीं आसात। मात आयिल्ल्या सगळ्या लोकांची गाराणी फक्त वीज खात्याचेर आशिल्ली। आनीक एक कॉमन जो एक प्रश्न आशिल्लो तो म्हळ्यार LED लायटी अजुनूय खूब कडेन पावना त्या संदर्भात। मागीर कांय कडेन स्ट्रीट लायट्स ना, लायन्स एक्सटेन्शन आसल्यो। कांय कडेन अंडरग्राउंड केबलिंगाचो प्रश्न आसलो। म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे गावले तेंचे अंडरग्राउंड केबलिंगाचो प्रश्न आसलो। अशे वेगवेगळ्या प्रश्नाचेर आयज हें जालें। पूण एकूण एक बरो प्रयोग जालो की एक कसले जे प्रश्न हे जाल्ले आसा पेंडिंग आसलेले आनीक
ते डायरेक्ट गव्हर्नमेंटा पर्यंत पावप, मिनिस्टरा पर्यंत पावप. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. फाटल्या 3 वर्सांत गोंयांत रजिस्टर जाल्ल्या गंभीर गुन्यांवाचो आंकडो ऑन पेपर देंवला. 2014 गोंयांत 4,466 गुन्यांव, 2015 3,074 आनी 2016 2,692 केशी नोंद जाल्यो. गोंय क्रायम रेटी प्रमाण देशांत 25व्या सुवातेर दिसता. क्रायम रेट दर लाख जनसंख्ये प्रमाण मेजतात. गृहमंत्री राजनाथ सिंगान नॅशनल क्रायम रेकॉर्ड 2016चो अहवाल दिल्लीक उक्तो केलो. गृहमंत्री राजनाथ सिंगान देशांतल्या क्रायम रेटीचो वर्सुकी रिपोर्ट जाहीर केलो. गोंया खातीर मातशी बरी गजाल म्हळ्यार रजिस्टर जाल्ले क्रायम रेटींत गोंय बरेपैकी फाटीं दिसता. गोंय 25व्या नंबरार. 2016 गोंयांत 2,692 केशी नोंद जाल्ल्यो. पुलिसां कडेन रजिस्टर जाल्ल्या गुन्यांवांचो आंकडो 2015 आनी 2014 परस बरोच कमी दाखयता. वर्स 2014 4,466 गुन्यांव नोंद जाल्ले. 2015 ते 3,074 पावले आनी 2016 ते आनीक कमी जावन 2,692 जाल्यात. 2016 वर्सा गोंयांत रजिस्टर जाल्ले गुन्यांव अशे: खून 30 केशी 30 खून, बेजबाबदारपणान लागून मरण 229 केशी 264 सोंपले, बेजबाबदार बेशिस्त ड्रायव्हिंग 222 केशी 257 सोंपले, हुंडो 2 केशी 2 हुंडाबळी, एसिड हल्लो 2 केशी 2 जखमी, लैंगिक अत्याचाराच्या हेतून बायलांचेर हल्लो 142 केशी 146 पीडित, लैंगिक अत्याचार 41 केशी 42 पीडित, अपहरण 106 केशी 133 पीडित, मानवी तस्करी 35 केशी 75 पीडित, बलात्कार 61 केशी, गँगरेप ना, चोरयो 463 चोरयो 215 गाड्यांची चोरी, घरफोडी खंडणी 14 रॉबरी 2 खंडणी. हुस्को करपाची गजाल म्हळ्यार रस्त्यार एक्सिडेंटांनी मरण वा चडशे एक्सिडेंट बेजबाबदारपणान. खून आनी बाकीचे रजिस्टर गुन्यांव हो रिपोर्ट देंवल्यात म्हूण दाखयता. मात बलात्कार म्हूण रजिस्टर जाल्ले केशींचो आंकडो बरो चड म्हळ्यार 61 जाला. चोरयांचो आंकडो पळयल्यार चोरांक पुलिशेचो धाक दिसना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. संजीवनी साखर कारखान्याचे गळीत हंगामाची नेटान पुजा जाली खरी, मात ऊस मळपाक सुरूच जाल्लो ना. कारखान्याच्या कारभाराक थंयचे अधिकारी जबाबदार म्हूण काँग्रेसीच्या आलेक्साचो आरोप. अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणान खंय कोट्यांनी रुपया उदकांत गेल्यात. सरकारान अधिकाऱ्यां कडल्यान पयशे वसूल करून खंय तांचेर एक्शन घेवची आनी कारभार जाग्यार घालचो. संजीवनीचे गिराण सोंपच ना. पयलींच कारखानो लॉसात आनी अंदू गळीत हंगामाचे बारा ब्रेस्तार. उसाचो सीझन जालो तरी साखरेचे उत्पादनूच चालीक लागना. कारखान्याचे गळीत हंगामाचो सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकार आनी सावड्डेचो आमदार दीपक पावसकारान म्हूर्त केल्लो. म्हूर्त जावन म्हयनो जावंक पावलो. अजून थंय साखरेचो कण भायर सरना. उसाच्यो राशी पडल्यात. ऊस सुकता. आतां काँग्रेसीन इश्यू केला. Here is a mishandling and mismanagement of sugarcane factory तुगेली संजीवनी. आतां एवरी इयर सीजन स्टार्ट जाता आनी स्टार्ट जाता आसतना पुजी जाता. ही पाटी पुजी जाली, फॅक्टरी स्टार्ट जाता म्हणून सांगिल्ली, आज पासून फॅक्टरी स्टार्ट जायना. आतां मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर हू इज अ कोऑपरेशन मिनिस्टर, आय एम नॉट एक्सपेक्टिंग दीस फ्रॉम हिम. Can you imagine सीजन कॉमेस जाता, सीजन कॉमेस जाता त्या दिसा तुमी चीफ इंजिनियरांक, सीजन कॉमेस जाता तेन्ना चीफ इंजिनियरांक, मेन पीपल हू रन द फॅक्टरी तांकां काण उडयताय. गेट केन कॉन्ट्रॅक्टर आसता ताका काडले पयशे एडवान्स दिले. Can you believe it? They have been given almost 5 crores of rupees commission gain. केन सप्लायर हा ताका 2 crore दिले. केन अजून देखून सप्लाय जायना फ्रॉम आउटसाइड. Irrespective of all this, काम चालू आहा, कॉन्ट्रॅक्टिंग काम चालू आहा without tendering processes. Staff, आता somebody has come with grievances to the factory. The sugarcane workers, the sugarcane workers, now then sugarcane company workers, then farmers have come with us. आज मुझ बरोबर कोण नाही भिता येवपाक. कित्याक हें करीत म्हणून विक्टिमायझेशन करत न्हू. पर्रीकर एक कोत्ता चीफ मिनिस्टर, मुनीस सोरिता ते कोतले ते.
I'm not expecting this from the Chief Minister. I'm not here to criticize the government on each and every issue. This is the livelihood of the farmers. All this is nothing but to finish the sugarcane factory and put it into completely doldrums. Forget about the officer being transferred. Yes, सगळे पैसे गेले. Labor contractor होईना, cane supplier होईना, season start झाले already. Outside all over India cane start झाली. जो जी कोण सप्लाय करता ती फॅक्टरी ऑलरेडी प्रॉमिस केली तेणे की आमची फॅक्टरी स्टार्ट जाल्ली ना फार्मरान ऑलरेडी कोणा प्रॉमिस केल्यो आनी केन्ना येतली केन आनी केन्ना शुगर जातली आनी केन्ना सीजन स्टार्ट जातलें दिस इज अ प्रीमियर इंस्टिट्यूशन एज फार एज एग्रीकल्चर इज कंसर्न संजीवनी शुगर फॅक्टरी and even there is a flaw, there is a scam. What is happening to the government? We demand, I am writing a letter to the Chief Minister. We have already processed, I have already spoken to the Agriculture Minister, because the cane farmers, Cooperation Minister, Chief Minister, I am writing to him. My process is already on to write to him that this is happening and action should be taken. All this money should be recovered from the officer. And these irrespective, all the irregularities that are committed, that action should be taken on the officer. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. Give a break.